I rise to bring to the notice of the House fear and anxiety in the minds of the people of Kitol, Fatorpa regarding the burglary that took place in Sri Shantadurga temple at Kitol. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी करता की ताणें मातशे इन्स्ट्रक्शन दिवचे की सेकंड टायम हे टेंपल फोडटा किटला आनी ते लागीं घरान आशिल्ल्या कारणान ते बिकम्स ए सॉफ्ट टार्गेट. सो आय वूड सजेस्ट चीफ मिनिस्टर टू डायरेक्ट द पुलीस जस्ट टू कीप अ वॉच ऑन दॅट बिकॉज तांचे रॉबर्ट बी आसता ते रॉबर्टाक बी मातशें मुकून दिना. म्हणजे अशी जेन्ना हे गांवांतल्यान मातशें जरी कुशीन आसा खरें पूण मदींच व्हडलो गांव आसा आनी हे मातशें सायडीन आसा पूण असो प्रकार हो परत घडपाक जायना हें मातशें हें घेवचें पडटलें. एक सामकी म्हत्वाचें हाजें सेकंड टायम जाता. पानपेटी काडल्या आनी भायर हाडून उडयल्या. द मोडस ऑपरेंडी द सेम. एक मिनिट, आय एम गिविंग अ सजेशन. आतां सेकंड इन्सिडंट जाला, मे बी थर्ड इन्सिडंट वील हॅपन. एक PI इनचार्ज आहा तांकां जी टेंपलां आयडेंटिफाय चोरूंक मेळटाय ती जावं चर्चीस चोरूंक मेळटाय ती तांकां आयडेंटिफाय करून एटलीस्ट 2-3 कॅमेरा लायन सस्पेक्ट एटलीस्ट दवरून इट इज कॉल्ड पुलिसींग वीच वील हेल्प द नेक्स्ट क्रायम. तेंच्यांनी त्या देवळाक CCTV आसल्यो. हाज्या पयलीं चोरी जाल्ली तेंच्यांनी थंय सेक्युरिटी दवरलेलो पूण थोड्या दिसा दिसांनी सेक्युरिटी काडला. सेक्युरिटी ना थंयसर. ह्या चोरांनी कितें केलां CCTVच काडून व्हेल्या. बट तूं म्हणटा तशें आमी सगळ्या देवस्थान कमिटीनी बी प्रिकॉशन्स घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. रातचो जो पुलीस वयता नायटीक एकदां वचून थंयसर सायन मारता येता बट पावस खूब मोठ्या प्रमाणात आसल्या कारणान ही पावसाच्या वेळार जाल्ली चोरी आसा. त्या खातीर आमी जाता तितके प्रिकॉशन्स घेता. आमच्या देवळांनी चोरी जाल्ली एकदां. म्हाका दिसता पावसाच्या दिसांनी ही जाता तेन्ना फंड पिंडी मोकळी करून म्हाजनांनी ते बँकेन व्हरून उडोवपाचें. म्हणटून ताका गावतले दोन पैसे जीव दिवंक वचून थंय